नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 37व्या राष्ट्रीय खेळ सर्तीच्या यशस्वी आयोजना खातीर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी केली गोंयकारांची तोखणाय. सरकारी नोकर भरतेंत खेळाडू खातीर 4% दवरतले आरक्षण. मुखेलमंत्री. गोंयांत जाल्ल्या राष्ट्रीय खेळ सर्तींत 43 प्रकारच्या खेळांत महाराष्ट्रांतल्या खेळगड्यांनी मेळयली पयली सुवात. यजमान गोंयांत 27 भांगरा, 27 रुपया आनी 38 कांस्य पदकां सयत मेळयली 92 पदकां. गोंयांत जावपा आशिल्ल्या 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या तयारेचो केंद्रीय राज्यमंत्री एल मुरुगन हांणी घेतलो नियाळ. मुखेलमंत्र्यां वांगडा घेतली बसका. महोत्सव सुवातेची केली पळोवणी. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा ह्या राज्यांच्या विधानसभा वेंचणूक प्रचार तेंगशेर. प्रधानमंत्र्यांसयत राजकीय फुडारी भौशीक सभा आनी रोड शोंत घेतात वांटो. आनी खेळांत क्रिकेट. एका दिसाच्या संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींत श्रीलंका पंगडान न्यूझीलंडा मुखार दवरल्या 172 धांवड्यांची मोख. काल जाल्ल्या खेळांत इंग्लंड पंगडान नेदरलँड पंगडाचो केलो 107 धांवड्यांनी पराभव. आनी आतां खबरो विस्तारान. 24 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर मजगती राज्यांत आयोजीत 37व्या राष्ट्रीय खेळ सर्तीचो समारोप सुवाळो आज ताळगांवच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जालो. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचे सयत गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष PT उषा, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी साबार खेळगड्यांची तुस्त करतना सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या साबार बायल खेळगड्यांची खासा करून तोखणाय केली. इतले व्हड संख्येन बायलांनी खेळा सर्तींनी वांटो घेवप हे बदलत्या भारताची वळख जावन आसा अशें उपराष्ट्रपतींनी सांगलें. 21 सितंबर को और 3 दशक के बाद कई बार असफल प्रयासों के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, वीमेन रिजर्वेशन बिल पारित हुआ. राज्यसभा में कुर्सी को सुशोभित कर रही थी PT उषा जी. मैंने जो नजारा देखा है वो एक बहुत बड़ा संकेत है. मैंने जितनी इनामें यहां दी हैं उनमें 2/3 महिला हैं. हमने तो रिजर्वेशन 1/3 दिया था, स्पोर्ट्स में तो 2/3 इन्होंने ले लिया. ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है और इसका चित्रण गोवा में हो रहा है. पर इस सबके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है कि 3 दशक के बाद 2014 में देश को एक मजबूत सरकार मिली, पूर्ण बहुमत की सरकार. मेरे युवा साथियों, I was an MP Lok Sabha in 1989. I was a union minister. आज से 34 साल पहले मैंने आंखों से देखा है मिली जुली सरकारें क्या करती हैं, देश का क्या हाल होता है. आज भी कंपन महसूस करता हूं. ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत सरकारी सेवे खातीर भरती करतना खेळाडू उमेदवारांक 4% आरक्षण दिवपाचो सरकार निर्णय घेतले अशें सांगलें. तांणी सगळ्या पदक विजेत्या खेळगड्यांक परबी भेटयली. फुडल्या राष्ट्रीय सर्तींत पदकाचे शतक गोंय हुबतले असो हावेस लेगीत तांणी आपल्या उलोवपांत उक्तायलो. परत एकदा हांव रिपीट करता की स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी एस्टाब्लिश करपा खातीर आमी वेलकम करता आनी प्रायवेट युनिव्हर्सिटी जे एस्टाब्लिश करतले तातूंतल्यान वेगवेगळे स्पोर्ट्स पर्सन, फिटनेस ट्रेनर, कोचीस, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजिओथेरपिस्ट, डायटिशियन, टेक्निशियन जो टेक्निकल स्टाफ स्पोर्ट्सा खातीर लागता वो स्पोर्ट्सा डिग्री आनी डिप्लोमा होल्डर्स त्या स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटींतल्यान पास जातले.
गोयच्या भुरग्याच्या सयत देशातले तरणाटे स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटीन शिकपाक गोंयांत येतले तांचोय बी हांव खूब खूब स्वागत करता. निश्चितच म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की आयच्या ह्या यशात आमच्या सगळ्या खेळगड्यांचे खूब मोठे यश आसा. तांच्यांनी खूब मोठ्या वांटो घेतला आनी ही गेम यशस्वी करपा खातीर आमकां सगळ्या जाणांक खूब मोठे सहकार्य तांच्यांनी केलां. वेगवेगळे कडेन सगळ्यांचे सहकार्य मेळ्ळां तांकांय बी हांव खूब मोठ्या प्रमाणात तांचें अभिनंदन करता. आनी परत एकदां आमकां नॅशनल गेम्स यशस्वी आयोजन जालें. फाटले 20-22 दीस म्हणजे 19 तारखेच्या 9 तारखे पर्यंत आमच्या पुराय सगळ्या स्पोर्ट्स स्टेडियमाचेर तिकीत कचाकच गर्दी आसताली. आमकां हाज्या फुडें म्हाका दिसता हांव आशा व्यक्त करता की आमचे अर्जून एवार्डी फुडें बसल्या. खेळा मळाचेर गोंय परत एकदां अर्जून एवार्डी आमच्या मदीं येवपाक जाय. आमचे गोंयचे भुरगे नॅशनल लेवलाचेर इंटरनॅशनल लेवलाचेर आनी अर्जून पुरस्कार विजेते जातले हातूंत म्हाका मात सुद्दां दुबाव ना. निश्चितच तुमच्या सगळ्या खातीर जो सपोर्ट जाय तेंको जाय सगळ्या दृश्टीन तो सरकार त्या खातीर सातत्यात प्रयत्नरत आसतले. आमी तुमकां सगळ्या जाणांक सगळ्या खेळगड्यांक परत एकदां सांगता भिवपाची गरज ना. आमी तुमच्या बरोबर आसा. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो समारोप आज ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जालो. 24 ऑक्टोबर सावन राज्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींचेर 43 प्रकारचे खेळा सर्ती जाल्यो. तातूंत 28 राज्यां आनी 8 केंद्र शासीत प्रदेशांतले मेळून 10,000 परस चड खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. पदक वळेरेंत महाराष्ट्र 80 भांगरा, 69 रुपया आनी 97 कांस्य पदक सयत 228 पदकांचे मानकरी थारला. दुसऱ्या सुवातेचेर सेवा मंडळ 66 भांगरा, 27 रुपया आनी 33 कांस्य पदकां सयत 126 पदकां मेळयल्या. यजमान गोंयान 27 भांगरा, 27 रुपया आनी 38 कांस्य पदकां सयत एकूण 92 पदकां मेळयल्यात. पदक विजेत्या खेळगड्यांक आयच्या समारोप सुवाळ्यांत मानेस्तांच्या हस्तुकी पदकां आनी इनामां भेटयलीं. हे कार्यावळींत 38व्या राष्ट्रीय खेळाची मशाल गोंया कडल्यान उत्तराखंडाच्या सुवातीन केली. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांचे साहित्यीक उपक्रमाच्या भांगरा महोत्सवा निमतान तांच्या वामन वृक्ष कला ह्या 200व्या पुस्तकाचे विमोचन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या हस्तुकी आज राजभवनाचेर जालें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनाचे अध्यक्ष डॉ. PT उषा, ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले साहित्यीक दामोदर मावजो हांचे सयत हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. पुस्तकाचे विमोचन केल्ल्या उपरांत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आपल्या उलोवपांत जनतेची शक्ती म्हत्वाची आसता, मानवीय हक्क आनी मुळावे अधिकार वगडावन कोणूच कांय करूं शकना अशें सांगलें. भारतांत लागू जाल्ली आणीबाणी ही इतिहासांतली काळी कुट्ट घडणूक आसा अशें लेगीत तांणी ह्या वेळार सांगलें. Inclusiveness, unity, diversity, harmony, they are the essence of our civilization. We must learn to respect the other point of view. We have a situation where some people are not prepared to listen to the other point of view. My experience shows more often than not, the other point of view is the correct point of view. We live in a society, democratic society. The essence of democratic society is we must have dialogue, discussion, deliberation and debate. It is not necessary that when we lend ears to someone, we agree to what he or she says. But we don't justify our human existence if we say we will not listen to it. I face a problem in Rajasthan, and when the honorable speaker greeted me at the airport, I told the honorable speaker that you understand my pain. We are living in times when rational minds, representatives of the people, have recognized disruption and disturbance as a political strategy. We are the largest democracy on the planet.
we are bound to one seat of polity. गोंयांत जावपा आशिल्ल्या 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन हांणी आज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या वांगडा भासाभास केली. ही बसका आल्तिनोवेल्या मुखेलमंत्र्याच्या राबित्या घरा जाली. बसके उपरांत खबराकारांकडेन उलयतना मंत्री एल मुरुगन हांणी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची लोकप्रियता वर्सान वर्स वाडत आसा हे विशीं खोस उक्तायली. 54व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात 25,000 परस चड प्रतिनिधी वांटेकार जातले असो हावेस तांणी उक्तायलो. Mr. Michael Douglas, he got the award for Satyajit Ray Award. He is also coming. So today, this entire Goa, we are preparing like a 1 week full festival. Okay. For that, a preliminary meeting today we came. I met our Honorable Chief Minister. Chief Minister also instructed to the officials to do work fast. मजगती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आज जाल्ल्या बसकेंत केंद्रीय राज्यमंत्री एल मुरुगन हांणी इफ्फीच्या आयोजना विशीं नियाळ घेतिल्ल्याची म्हायती खबराकारांक दिली. त्या संदर्भात तांच्यांनी इफीच्या संदर्भातले बाकीचे इश्यूजचे डिस्कशन जाल्लें आनी तें क्लियरूय केलां. ताका सांगलां म्हणजे आज जॉयंट मिटिंगूय आसा. एल मुरुगनची कंप्लिटली फॉलोअप घेतले. कंप्लिटली इफीचो रिव्यू घेवपा खातीर ते खास करून हांगासर आयल्या. बाकीचे सगळे जे आहा पळय ते कंप्लीट. गोंयच्यान तेंची तयारी जावपाची इतली जाली सगळी. गोंयच्यान सगळी तयारी जाल्या. बारीक सारीक कितें उरल्या पळय म्हणजे 8-10 दिसां भितर कंप्लीट जातली. गोंयच्या भोंवडेर आशिल्ल्या केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन हांणी आज पणजेंत चित्रपट महोत्सव जावपा आशिल्ल्या सुवातांचेर वचून तयारेची पळोवणी केली. संबंदीत अधिकाऱ्यां वांगडा मनरिजवण सोसायटीचे अधिकारी आनी हेर यंत्रणेचे मुखेली तांचे वांगडा आशिल्ले. मंत्री एल मुरुगन हांणी आयनॉक्स संकुल, कला अकादमी वाठार आनी कला अकादमीच्या नूतनीकरण केल्ल्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघराची लेगीत पळोवणी केली. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. चला मैं उधर चला. हाय किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. इट्स पार्टी टाइम. लेट्स गो. अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो. बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. भारतीय तटरक्षक दळाच्या फाटली 26 वर्सां सेवेत आशिल्ल्या ICGS संग्राम ह्या लष्करी जहाजाक सेवेंतल्यान मुक्त केल्या. हे खातीर खासा कार्यावळ MPTच्या मोले बर्थ ह्या धक्क्याचेर आयोजीत केल्ली. भारतीय तटरक्षक दळाचे DIG विजय सिंग, इन्स्पेक्टर जनरल AK हर्बोला आनी नौदळ आनी तटरक्षक दळाचे हेर अधिकारी ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. एडमिरल विष्णू भागवत हांचे हस्तुकी 29 मार्च 1997 ह्या दिसा ह्या जहाजाक तटरक्षक दळाच्या सेवेत आस्पावीत केल्ले. ह्या जहाजान वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेतिल्लो. तटरक्षक दळाचे कमांडर AK हर्बोला हांणी ह्या जहाजाच्यो कांय यादी आपल्या उलोवपांत उक्तायल्यो. By the glittering chronicles of dedication, commitment and selfless service displayed by Sangram and its men over 26.5 years. She is a bundle of memories, a saga of gallantry, and a home away from home for men in uniform, safeguarding the national maritime interest of our country. Every officer and all personnel who walked down her deck has been shaped into a precious asset for our service.
Our influence in nurturing leaders is evident by the number of commanding officers who have risen to prestigious positions from where they have set the course of our fine service. केंद्र सरकाराच्या पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेलफेअर खात्या वतीन डिजिटल लायफ सर्टिफिकेट म्हळ्यार डिजिटल प्रणाली जीवन प्रमाणपत्र हाची जागृताय करपा हेतान भारतीय स्टेट बँकेच्या वतीन म्हापशां आज एक कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या मोहिमेखाली ही कार्यावळ जाली. 1 ते 30 नोव्हेंबर मजगती देशभरात 100 शारांनी 500 सुवातींचेर अशी कार्यावळी जातल्यो. म्हापशां जाल्ल्या कार्यावळीन SBIच्या कांय फांट्यांच्या अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतलो. SBI म्हापशां शाखेचे शाखाधिकारी समीर पोरवाडकर हांणी ह्या शिबिराविशीं चड म्हायती दिली. तकरीबन 2300 पेंशनर्स हैं जिनको हम सेवा प्रदान करते हैं. तो हर साल इनको पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है. तो इस साल से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये करना शुरू किए हैं जो गवर्नमेंट ने जीवन प्रमाण ऐप लॉन्च किया है. इससे काफ़ी सुविधा पहुंची है. तो जो कस्टमर्स जो पेंशनर्स उनके एज ग्रुप के कारण ब्रांच में नहीं आ सकते हैं उनके हम घर जाके भी ये ऐप बेस्ड है मोबाइल बेस्ड है तो हम जाके कर सकते हैं. तो ये काफ़ी सुविधाजनक है. और एक हमने हमारी एक डेडिकेटेड टीम बनाई है ब्रांच में जो घर जाके भी सेवा प्रदान कर सकती है और यहाँ पे भी हम कस्टमर्स को अटेंड कर रहे हैं. ह्या येवजणेत लाव घेतिल्ल्या कांय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. कांय निवृत्त वेतनधारकांक कार्यशाळेच्या आयोजकांनी तांचें जिवीत प्रमाणपत्र घरा व्हरून पावयलें. तातूंत एका वडील सुटके झुजाऱ्याचो आस्पाव आसा. सुमार 20 वर्सां हांव पेन्शन घेता. बँकेचो कसलो त्रास अजून म्हाका जावंक ना आनी पळयलें तर सगळी सेवा वगैरे तेंच्या कडून वेवस्थीत आतां मेरेन मेळ्ळेली आसा. आयज हांव हांगा लायफ सर्टिफिकेट दिवपाक हांगा हजर आसलो आनी आतां 5 मिनटांत म्हाजें तें काम जाल्लेलें आसा. This is an excellent initiative, I would say. Before it was a lot of hassle to take a doctor's certificate and then travel to the bank and get all the formalities done. But now this is an excellent initiative. You'll come home and do the face authentication and it saves a lot of time and it definitely benefits the elderly. माझे मिस्टर 92 मध्ये एक्सपायर झाले. त्यांची फ्रीडम फायटरची पेन्शन स्टेट बँकमधून मला मिळते आणि त्याच्यासाठी दरवर्षी मला पर्सनली ऑफिसमध्ये जावं लागतं. आत्ता मी थोडीशी आजारी आहे त्यामुळे मी जाऊ शकत नाही. आत्ता तुम्ही घरी येऊन ही सगळी नवीन पद्धत सुरू केली मला खूप बरं वाटलं. बायलां खातीर उदक आनी उदका खातीर बायलां ह्या संकल्पने प्रमाण आज जल जीवन मिशन मोहिमे खाला साळावली उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाक खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल, शुद्धीकरण प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंते श्रीकांत गांवकार, उपअभियंते नरेश हेदे, केपे नगराध्यक्षा सुचिता शिरवयकार, सांगे नगराध्यक्ष प्रीती नायक हांचे सयत हेर मानिस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ही कार्यावळ घर आणि नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार, दीनदयाळ अंत्योदय योजना, नॅशनल अर्बन लायव्हलीहूड मिशन, अटल मिशन रिजुविनेशन हांच्या जोड पालवान आयोजित केल्ली. मंत्री निलेश काब्राल हांणी ह्या वेळार कार्यावळीचो हेतू स्पश्ट केलो. हे उदक कशें तयार जाता आनी न्हंयचें उदक आनी हे उदकाचो फरक कितें. न्हंयचें उदक आमी पिवंक शकता डायरेक्ट हो आमी जे करता हांगा आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर गांवकर बाबा तेजी आख्खी टीम आसा ते ट्रीट करून तुमकां कितें उदक दिता. हे कसलें उदक आनी कशें आमी करता हे सगळें म्हाका दिसता आज मिनिस्ट्री फॉर हावजींग एंड अर्बन अफेर्स सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे वांगडी आसा आमच्या वांगडा तेणी हो हावेस घेतलेलो आसा. एक्चुअली हांगा विश्वजीत बाब येवपाचो आशिल्लो पूण तो मध्य प्रदेशाक आसा इलेक्शनाक लागून पूण म्हाका तुमचे मदें येवपाचो म्हणजे तुमकां मेळोन तुमकां सांगपाचें एक म्हाका एज मिनिस्टर फॉर PWD आज सुवाळो पावत जालो. आज आमी पळयता की गोंयान आनी तशेंच देशान 2 भाशेचे उदकाचे प्रॉब्लेम जाता. एक ट्रिटीड वॉटर तुमकां पावपाक जाय. म्हाका दिसता सांगेच्या भागान थोडी आमची सांगेची भयण्यो आसा थोड्या वाठारान उदक मेवता थोड्या वाठारांक उदक मेवना. म्हजो आनी सुभाष बाबाचो प्रयत्न आसा की फुडल्या वर्साक
काबार जावचे पयलीं 2024 सगळ्या घरांनी जी कमतरता आसा म्हणजे कितें जालां एक प्लांटायले उदक येना जाल्यार ते रुरल वॉटर सप्लाय स्कीम केल्ली आसा. कोंकण रेल्वे महामंडळाच्या वतीन कोंकण रेल्वे मार्गावयल्यान प्रवास करपी जाणटे आनी दुयेंती प्रवाशा खातीर प्लॅटफॉर्माचेर खासा इलेक्ट्रीक व्हेकलाचें लॉन्चिंग केलां. योग्य ते मोल दिवन अशा गरजू प्रवाशांक ह्या सेवेचो लाव घेवप शक्य जातलें. गोंय हें पर्यटन थळ आशिल्ल्या कोंकण रेल्वेच्या मडगांव स्थानकाचेर एक सेल्फी पॉयंट लेगीत सुरू केला. कोंकण रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी संतोष कुमार झा हांणी हे विशीं उलयतना हिंदी भाशेच्या प्रचार आनी प्रसारा खातीर भारतीय रेल्वे मुखेल भूमिका निभयता अशें सांगलें. कोंकण रेल्वेच्या अंतर्गत कार्यालयांनी हिंदी कार्यशाळेचें आयोजन केलां अशी माहिती लेगीत तांणी ह्या वेळार दिली. भारतीय रेल के सभी बड़े स्टेशनों पर हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए यानी वरिष्ठ जनों के लिए या फिर दिव्यांग जनों के लिए और ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, चलने फिरने में इनको दिक्कत है, तो मूलभूत से उनको प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के अपने कोच तक ले जाने के लिए इस बैटरी ऑपरेटेड कार्ट की सुविधा मडगांव में पहली बार आरंभ की गई है. अभी ये सुविधा 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है और धीरे धीरे हम लोग इसको अन्य प्लेटफॉर्म पर भी ले जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज मध्य प्रदेश विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचार रॅलींनी सतना तशेंच छत्तरपूर हांगा वांटो घेतलो. सतना हांगा आयोजीत भौशीक सभेत उलोवप करतना लोकांनी भाजपा सरकार वेंचून हाडचें अशें प्रधानमंत्र्यांनी मागलें. भाजपा सरकार सत्तेर आयिल्ल्याक देशांत उदरगत जावन 4,000 कोटी गरिबांक घरां सरकारान बांदून दिल्यात अशी खोस प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली. मतदारांच्या दर एका मतान त्रिशक्ती आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. गरीब का बेटा गरीब के लिए तो काम करेगा, आपके लिए ही तो काम करेगा. आप ही तो मेरा परिवार है. मेरे देशवासियों, ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए. ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया है. मेरे परिवारजनों, गरीबों का घर हो, मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, आज इन पर भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है. यानी देश का पैसा गरीबों के काम आ रहा है. लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये पैसा कहां जाता था? तब देश का लाखों करोड़ रुपया 2G घोटाले में जाता था, कोयला घोटाले में जाता था, कॉमनवेल्थ घोटाले में जाता था, हेलीकॉप्टर घोटाले में जाता था. और मोदी ने ये सारे घोटाले बंद कर दिए. त्रिविध शक्ति का सामर्थ्य आपके वोट में है. आपका एक वोट यहां फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहा है. आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और आपका वही वोट भ्रष्टाचारी कांग्रेस को MP की सरकार से 100 कुछ दूर ले जाएगा. यानी एक वोट 3 कमाल. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान तशेंच तेलंगणा ह्या राज्यांनी जावपाच्या आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार तेंगशेर पावपाक लागला. आपल्या पक्षाविशीं आकर्षण निर्माण करता आसतनाच विरोधी पक्षाचेर आरोप प्रत्यारोप करपाचो टप्पो आतां प्रचार सभांत येवपाक लागला. तेलंगणात 30 नोव्हेंबर दिसा जावपी वेंचणुके खातीर फाल्यां मेरेन अर्ज भरूं येता. मजगतीं मध्य प्रदेशांत काँग्रेस तशेंच भाजपाचे म्हालगडे फुडारी प्रचार करपाक मुखेलपणान वांटो घेतात. 17 नोव्हेंबर दिसा जावपी वेंचणुके खातीर मध्य प्रदेशांत सध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच काँग्रेसीचे राहुल गांधी आनी प्रियांका गांधी हांच्यो भौशीक सभा आज जाल्यो. 23 नोव्हेंबराक राजस्थान वेंचणुके खातीर प्रचार सभांनी वांटो घेवपाक पाविल्ले भाजपाचे गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी मुखेलमंत्री अशोक गेहलोत हांणी आपल्या उमेदवारी अर्जांत 2 म्हत्वाचे बेकायदेशीर प्रकरणांचो उल्लेख करूंक ना असो आरोप केला. मजगतीं 17 नोव्हेंबराक छत्तीसगडांत दुसऱ्या पावंड्यार जावपी वेंचणुके खातीर प्रचार सभेंत जाशपूर हांगा घर मंत्री तशेंच भाजपाचे म्हालगडे फुडारी अमित शाह हांणी आज वांटो घेतलो.
ह्या वेळार उलोवप करतना मुखेलमंत्री भूपेश बघेल हांणी जनतेची फटवणूक करून फक्त नाका जाल्लो भ्रष्टाचार केला असो आरोप अमित शाह हांणी केलो. चंद्रयान भेजा चंद्रमा पर तो वो पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट देकर भगवान शंकर के श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया. संरक्षण मंत्री आज उत्तराखंड राज्याचो 23वा स्थापणूक दीस. 2000 वर्सां आयच्या दिसा उत्तराखंड हे राज्य उत्तर प्रदेश राज्यांतल्यान वेगळे जावन भारताचे 27वें राज्य जाल्लें. हे निमतान आज उत्तराखंडान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत जाल्यात. देहरादूनाच्या पुलीस लायन हांगा आयोजीत मुखेल कार्यावळीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी वांटो घेतलो. उत्तराखंडाच्या लोकांक स्थापणूक दिसाची परबी भेटयतना उत्तराखंडातल्या बायलांनी आपापल्या क्षेत्रांत उल्लेखनीय काम करून देशातल्या साबार बायलां खातीर देख दिल्या अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दिवाळे आदींच आदल्या लश्कर कर्मचाऱ्यांक सणाची खासा भेट दिल्या. वन रँक वन पेन्शन प्रणाली अंतर्गत निवृत्ती वेतनाचो 3रो हप्तो जारी करपाचो आदेश राजनाथ सिंग हांणी मंत्रालयाक दिला. हो हप्तो निवृत्ती वेतन धारकांक स्पर्श प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान मंत्रालय फारीक करतले. स्पर्श प्रणाली ही लष्करा खातीर तयार केल्ली खासा निवृत्ती वेतन फारीक करपाची पद्दत जावन आसा. जम्मू काश्मीरच्या शोपिया जिल्ल्यांत दहशतवादी आनी सुरक्षा दळ हांचे मदीं जाल्ल्या चकमकीत एका दहशतवाद्याक मरण आयलें. तो दहशतवादी TRF ह्या आतंकवादी संघटनेचो वांगडी आशिल्लो. ह्या कारवायेंत सुरक्षा दळांनी व्हडा प्रमाणात शस्त्र सांठो लेगीत हस्तगत केला. संसदेत प्रश्न विचारपा खातीर लाच घेतिल्ल्याचो कथीत आरोप आशिल्ल्या तृणमूल काँग्रेसीच्यो खासदार महुआ मोइत्रा हांच्या आडखळींत वाड जावपाची शक्यताय आसा. लोकसभा आचारसंहिता समितीच्या बसकेंत तांचे लोकसभा वांगडी पद रद्द करपाची शिफारस मानून घेवपाचो अदमास आसा. संसदेत प्रश्न विचारपा खातीर मोइत्रा हांणी लाच घेतिल्ल्याचो आरोप भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे हांणी केल्लो. तांच्या कागाळेवेल्यान हें प्रकरण लोकसभेच्या आचारसंहिता समिती कडेन आशिल्लें. नितीश कुमार हांणी काल विधानसभेंत बायल सशक्तीकरण आनी बायलांच्या शिक्षणा संबंदान केल्ल्या विवादीत विधानाचे पडसाद अमेरिकेक पावल्यात. अमेरिकेची फामाद गायिका मॅरी मिल्बेन हिणे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांचेर खर टिका करत आपूण बिहारांत आशिल्ली जाल्यार नितीश कुमार हांकां भायर उडोवन स्वता मुखेलमंत्री पदाचो ताबो घेवन दाखयता आशिल्ली अशें सांगलें. नितीश कुमार हांच्या राजीनाम्याची मागणी करता आसतना ज्या देशांत प्रधानमंत्री बायलांचो सदांच सन्मान करतात त्या देशांत असले मुखेलमंत्री आसप ही लजेची गजाल आसा अशें तिणें आपल्या व्हिडिओ संदेशांत म्हळां. मजगतीं अजाणटेपणान आपणे केल्ल्या विधाना विशीं मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी आपले चुकीची कबुली दीत लोकां कडेन माफी मागल्या. एका दिसाच्या संवसारीकरण क्रिकेट सर्तींत आज श्रीलंका आनी न्यूझीलंड ह्या पंगडां मदीं बंगळूरच्या एन चिन्नास्वामी स्टेडियमाचेर खेळ सुरू आसा. कुरू बावले जिखले उपरांत श्रीलंकेन फलंदाजी पयलीं करपाचो निर्णय घेतलो. श्रीलंका पंगडान 46.4 षटकांत सगळे गडी वगडावन 171 धांवड्यो केल्यात. न्यूझीलंड पंगडा मुखार तांणी 172 धांवड्याची मोख दवरल्या. मजगतीं पुण्यांत काल जाल्ल्या खेळांत इंग्लंड पंगडान नेदरलँड संघाचो 107 धांवड्यांनी पराभव केलो. फाल्यां दक्षिण आफ्रिका आनी अफगाणिस्तान ह्या पंगडां मदीं खेळ जावपाचो आसा. राजधानी दिल्लींत हवेचो दर्जो काल हुस्को करपासारको जाला. हवेच्या दर्ज्या संदर्भांत आशिल्ल्या निदेशकांत तो 426 मेरेन नोंद जाला. वायू प्रदूषणाचे गांभीर्य मतींत घेवन उबेर आनी ऑनलायन प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान नोंद जावपी सगळ्या वेवसायीक टॅक्सी सेवाक नवी दिल्लींत बंदी घालपाचो निर्णय दिल्ली सरकार विचार करता. फक्त दिल्लीत नोंद जाल्ल्या टॅक्सी सेवांक परवानगी दिवपाचो निर्णय घेतले अशी माहिती दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय हांणी दिल्या. दिल्लीतल्या प्रदूषणाची पातळी मतींत घेवन दिल्लीतल्यो सगळ्यो शिक्षणीक संस्था 18 नोव्हेंबर मेरेन बंद दवरपाचो निर्णय दिल्ली प्रशासनान घेतला. मजगतीं मुंबय पुणे शारांनी लेगीत फाटल्या कांय दिसां सावन वायू प्रदूषणांत वाड जाल्या. ताका लागून श्वसनाच्या दुयेंतींचो आंकडो वाडला. सरकारी आनी खासगी हॉस्पिटलांत श्वसनाच्या दुयेंसांचें प्रमाण चड जालां. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केले ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.6 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या यशस्वी आयोजना खातीर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी केली गोंयकारांची तोखणाय. सरकारी नोकर भरतेंत खेळाडू खातीर 4% दवरतले आरक्षण मुखेलमंत्री.
गोंयांत जाल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत 43 प्रकारच्या खेळांत महाराष्ट्रांतल्या खेळगड्यांनी मेळयली पयली सुवात. यजमान गोंयांत 27 भांगरां, 27 रुपया आनी 38 कांस्य पदकां सयत मेळयल्ली 92 पदकां. गोंयांत जावपा आशिल्ल्या 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या तयारेचो केंद्रीय राज्यमंत्री एल मुरुगन हांणी घेतलो नियाळ. मुखेलमंत्र्या वांगडा घेतली बसका. महोत्सव सुवातीची केली पळोवणी. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा ह्या राज्यांच्या विधानसभा वेंचणूक प्रचार पावला तेंगशेर. प्रधानमंत्र्या सयत राजकीय फुडारी भौशीक सभा आनी रोड शोंत घेतात वांटो. आनी खेळांत क्रिकेट. एका दिसाच्या ICC संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींत श्रीलंका पंगडान न्यूझीलंडा मुखार दवरल्या 172 धांवड्याची मोख. काल जाल्ल्या खेळांत इंग्लंड पंगडान नेदरलँड पंगडाचो केलो 160 धांवड्यांनी पराभव. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.